काय विषय आज आम्ही असिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट जे पेडणे आसा तांकां मेळपाक स्पेशली आयिल्ले जे 200 ब्लू कॅबाची परमिटाची सँक्शन जाल्या अजून इश्यू जावना ताका लागून तांकां मेळपाक आयिल्ले जे 200 जाणांक परमिटा इश्यू जाल्या तांचेर आमचें कांय ऑब्जेक्शन कांय ना ते आमचेच लोक आहात सगळ्यांक मेळपाकूच जाय पण एट द सेम टायम जे थोडे जेन्युइन केसी आशिल्ले जे लेफ्ट आउट जाले जेंकां कन्सिडर करूंक ना तांकां तातूंत इन्क्लूड करचो असो डिमांड तेंच्या कडेन आमी केला तर तांच्यांनी आमकां कितें सांगलां की आपल्या हातीन 200 जाण इनिशियल आपणाक जी गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसा त्याच्या प्रमाणे आपण 200 परमिटां इश्यू करपाक शकता आणि तांणी त्याच्या कडेन जेन्ना फुडें इन्क्वायरी केली तेन्ना त्याच्या कडेन जवळ जवळ 110 परमिटाक लागून जेंच्यांनी एप्लिकेशनां केली तांकां वेटिंग लिस्टाचेर दवरल्या सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन आमी मागणी करता आणि पयलीं आमी मागणी केल्ली कितें की जी परमिटां तुमी दितली ते नंबर ऑफ परमीट तुमी फ्रीज करूं नाका म्हणजे ते ओपन दवरात की बाबा 200 दिल्या उपरांत जे कोण फाटल्यान रावतात तांचे केसी कन्सिडर जावपाक जाय सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन विनंती करता माननीय मुख्यमंत्री जावं माननीय वाहतूक मंत्री जावं आणि आमचो जो लोकल आमदार आसा तांच्या कडेन आमी मागणी करता हे जे लोक जे 110 लोक वेटिंग लिस्टान आहा ते जेन्युइन केसी आसा सो तांची रिक्वेस्ट कन्सिडर करून तांकां परमिटां 100 एडिशनल सँक्शन करून तांकां परमिटां दिवची स्पेशल केस म्हणून तुमकां एक तुमच्या नजरेक हाडूंक सोदता आमच्या बरोबर बाय आयज दिव्या हळदणकर ही अशी एक लेडी आसा जिची स्वताची टॅक्सी आसा तिच्या कडेन लायसन्स आहा तिच्या कडेन बॅच आसा आणि ती स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपाक लागून आतां तुमकां सांगपाक म्हटल्यार ती एक विडो जावन आसा आणि ताका म्हाका दिसता RTOच्या ज्या परमिटाचे जे क्रायटेरिया आहा तातूंत एक रिजर्वेशन आनी प्रायोरिटी आसा बिईंग अ विडो तिका तें परमीट दिवंक जाय आशिल्लें पण तिचें नांव वेटिंग लिस्टान आहा तिकाय परमीट दिवंक ना आणि आयज आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा की आत्मनिर्भर जावचें स्वयंपूर्ण जावचें आणि अशा तरेन जर कोणूय एखादी बायल मनीस स्वयंपूर्ण जावंक सोदता आणि जी मोपा एअरपोर्टाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी चलोवंक शकता जाल्यार सरकारान तिची स्पेशल केस म्हणून एक्चुअली तिका पयलीं प्रायोरिटी दिवपाक जाय आशिल्ली ती कित्याक लागून दिवंक ना हेच्या खोलांत हांव वचूंक सोदिना पण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की तिची पयली केस 100 जाणांचे तुमचे जे परत आनी एडिशनल तुमी करूंक सोदता किंवा दितले पळय ते सोडून तिचे पयली कन्सिडर करची अशी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता हांव कित्याक जे बायलेक घरांत करतो सवरतो पुरुश ना तिका तिचेर कितें व्हडली जबाबदारी आसता तिच्या भुरग्यांचें पालन करपाक तयार आहा आनी तिच्या कडेन वॅलीड सगळे डॉक्युमेंट आसा अशा एखाद्रे बायल मनशाची केस कित्याक लागून भायर दवरली हेका कांय म्हाका ज्या कडेन कांय उत्तर ना सो हेचेर गव्हर्मेंटान मातसो बरे भाशेन प्रायोरिटीचेर डिसिजन घेवन तिची केस कन्सिडर करची अशी तुमच्या कडल्यान हांव मागणी करता अशे कितलेशेच केसी जेन्युइन आसतले म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन स्ट्रॉंगली डिमांड करता की कशाय परिस्थितीन ह्या 1-2 म्हयन्या भितर 100 एडिशनल परमिट्स आमकां पेडणेकारांक दिवचे कित्याक ज्या तरेन आतां परमिटां दिलीं तेतून आतां जे आमी लिस्ट पळयलें त्या लिस्टान पळयत जाल्यार केरी तेरेखोलचो सुद्दां मनीस परमिटान आसा आमचें तेजेर ऑब्जेक्शन ना पण तुमी जेन्ना हांगा लागींचो परसकडे पंचायतींतली एक बायल जी आत्मनिर्भर जावंक सोदता तिका तुमी कन्सिडर करना आनी जाका थंय उत्पन्नाचें साधन आहा केरी तेरेखोल बीच आसा कोस्टल एरिया आहा त्या लोकांक तुमी पयलीं परमिटां दिल्या आणि अशा जे जेन्युइन केसी आहा ते भायर दवरल्या ताचेर थोडो गव्हर्मेंटान सिरियसली विचार करचो आणि आमचो हो जो डिमांड आसा एडिशनल 100 परमिटां दिवची आणि ती अशी जे एखाद्या केसी आहा ते प्रायोरिटी बेसिसाचेर ते कन्सिडर करचे आतां नांव तेणी वेटिंग लिस्टार घातलां ते आमचे हरशीं पयलीं येवपाक जाय तेंच्यांनी आमकां सांगलें विडिओ घालाय दितले लेडीज जाल्यार दितले म्हणून सांगलेले फाटले आमी प्रेस कॉन्फरन्स थंय गेल्ले सांगलेले तेंच्यांनी सुद्दां डिमांड केल्ले नार्वेकर सरान बिरान की तांकां पयलीं दिवचें म्हणून पण तेतून आमची आतां नांवांच ना आनी आमचे आतां वेटिंगाचेर तें नांव घातलें आसा आनी हांव म्हाजी स्वता हांव चलयतलें गाडी म्हाजे कडेन सगळे म्हाजे डॉक्युमेंट ओके आसा पण आमचे तेंच्यांनी वेटिंगाचेर घातला आनी भायल्या बायलांक ती विचारता परस कडेन पंचायत वेटिंगाचेर हांव सांगता विचारल्या हांवें ताका विचारलें म्हाजी कितें कमी आहा ती वेटिंगाचेर हांव म्हणटा परस कडेन पंचायत म्हणटा आनी बाकीचे सगळे कोरगांव बिरगांव सगळ्या ती परमिटां धारगळ बिरगळ सगळ्यांक दिल्ली आसा पण आमची पेंडींग दवरल्या स्वता स्पेशली म्हाजी तर दवरल्या कित्याक तेंच्यांनी सांगलें लेडीज दितले बॅच बीन आसले सगळें दिता म्हण सांगलेलें आनी स्वता चलोवपा जाय हें सुद्दां तेणी सांगलेलें आमकां पूण हांव चलोवपा रेडी आहा
पूण तेची परमीट ना न्हू आमकां, आमचें नांवच ना लिस्टान. लेडीज कितले अप्लाय केल्ले काय एकूच तुमी एकमेव? एक पास जालो तेंचो 2 वेटिंगाचेर. एक तेंचो पास जाता, 3 जाणांची नांव आहात आमची आनी एक कोण आसा तेजे 2 जाणां आसा आमी वेटिंगाचेर, एक पास जालो. आमकां पण जे जे कितें मागणी आमच्या आतां आसा ते आमी आयज सोमार पर्यंत गव्हर्मेंटा कडेन पावयतले, असिस्टंट डायरेक्टरा कडेन पावयतले आनी वगत पडल्यार आमी माननीय वाहतूक मंत्री आसा, चीफ मिनिस्टर आसा किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा, हांच्या कडेन आमचे जे जे कितें मागणी आसा ते आमी तेंच्या कडेन पावयतले. पीडित शेतकऱ्यांक बी तेंचे काय गाडयो बिड्यो लागतले? शेतकऱ्या पैकी चडशे जाणांक दिल्या म्हणटा तो, ते आतां लिस्ट आमी आतां 200 जाणांचे घेतलेले आसा, ते आमी तेचेर अभ्यास करतले आनी खरेंच जर कोण लेफ्ट आउट रावल्या पीडित शेतकरी जाल्यार ताचेय आमी लिस्ट सेपरेट गव्हर्मेंटाक सबमीट करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.